फोंडा ते मडगांव हायवे वेल्या कामुर्ले गावातल्या रस्त्याची सामकीच दशा जाल्या। फाटल्या 3 वर्सां सावन ह्या रस्त्याचे कांयच मेंटेनन्स जावंक नाशिल्ल्यान रस्त्यार फोंडकुलां पडल्यात। पावसान ते सुवातेर रात्र्या पयऱ्यान एक्सिडेंट। पीडब्ल्यूडीन ह्या रस्त्याचेर मातशी नजर घालची म्हूण लोक मागतात। फाटल्या 3 वर्सां सावन ह्या रस्त्याचे मेंटेनन्सूच जावंक ना। पीडब्ल्यूडी नजरूच घालूंक तयार ना। चौकशी केल्यार खंय जायकाच्यो पायपलायनी घालूंक जाय म्हूण रस्तो तसोच दवरला म्हूण सांगतात। For last you take it is for 3 years maybe more, it has not been touched nor maintained, and there is no lights also. It is just a accident prone zone. We request through this media to the government to take up this matter as soon as possible. Whereas when we inquire, they say JICA, because of the JICA project, they will dark the road, and that's why they don't to repair the road. But what we say, at least minimum maintenance has to be done to that road. Bad the PWD minister, I don't know if he roams with an aeroplane or I don't know with a private plane or a helicopter, because if you start from Borim and you want to come to Raya, तुगे गाडी आखी काबार जाता पयलीं म्हणल्यार, आनी रातचे थिंगा स्ट्रीट लायट्सूय नाय। सो रातचे इट इज व्हेरी डेंजरस फॉर अ पर्सन हू इज रायडिंग अ बायक टू ट्रॅवल। आनी कितें दिसता म्हाका जाल्यार दिसता जेन्ना कोणी मिनिस्टर जावं कोणी ऑफिशियल जावं तेंचो आपलो कोण तरी तें एक्सिडंट जावन कितें जातलें पळय तेन्नाच म्हाका दिसता लोक जागे जातले, नाजाल्यार हे लोक जागे जावपाना। यो वच करतल्या लोकांक त्रास जाता, एक्सिडंट जातात। सरकारान रस्तो बेगीन जाग्यार घालचो म्हूण थळावे मागतात। रिक्वेस्ट कितें आमगे रोड बेगीन जावपा जावं 3 वर्सां कंप्लीट जायना। बहुत ख़राब है, हम लोग आने जाने के लिए तकलीफ होता है और जल्दी रिपेयर हुआ तो अच्छा है। फोंडकुल गव्हर्मेंटान भरपा लागलो पावसान, फोंडकुल गव्हर्मेंटान भरपा लागो भरपूर रस्तो सारको करपाक गव्हर्मेंटान टेंडर दिलो। तुका सांगचे म्हणल्यार हे आतां 3 जाण टेंडर आहाय, एक रस्त्या टेंडर, एक रिटेनिंग वाला टेंडर, एक पायपलायनी टेंडर। हे टेंडर वाले दुसरे टेंडर वाले, सो कोण टेंडर कोणाको आहा? रस्तो करपा अमके कडेन टेंडर आहा, पायप करपा अमके कडेन टेंडर आहा, तुजे पायपलायन तर पावलो ना ती रस्त्यार रावचे पडले, रिटेनिंग वॉल तर मारलो ना रस्तेकारान तशें आनी मातशें टिटर रावचे पडले। सो हे टेंडर सेपरेट जालो आसलो कारणान रस्तेकाराकूय बारा रस्तो करूंक मेळना आनी भोंवतल्यांकूय सारकें भोंवंक मेळना। हो रोड फोंड्या टू मडगांव पर्यंत जो रोड हांगासर बोरये पर्यंत हांगा मेरेन जो रोड जाला सामको डेंजर जाला सर। कित्याक तूं आमी 2 व्हिलर घेवन वयता, 4 व्हिलर घेवन वयता, कामाक वयता, पण हो रोड पळयशी जाल्यार म्हाका दिसता की एक्सिडेंट भरपूर जातलो। हांव गव्हर्मेंटाक मागता पावस आतां जालो स्टार्ट, पण सगळे होय पडले सगळे गाडी वारून आमी क्रॉस करून वयता जाल्यार दुसरी गाडी आमचे चिकल बी आमी कामाचे मनीस, स्टेट बँकेन काम करता हांव सर, स्टेट बँकेन। पण म्हाका दिसता कितें तूं बरे कपडे घालून बी आमी ऑफिसान वचप बरें दिसना, पण आमी कितें टी शर्ट बेश्टे घालून वता आनी थंय चेंज करता कित्याक ह्या रोडा खातीर। सर रोड डिफिकल्ट जाला आनी सामको एक्सिडेंट पयस सांजचे पयशे जाल्यार एक्सिडेंट जाता। दॅट इज मेन सर। हांव गव्हर्मेंटाक भाजपच्या गव्हर्मेंटाक मागता सर कित्याक हो रोड जो इतको आहा तो बरो करचो। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। कोलवाळची पंचायत तांच्या आमदाराचेरूच बेजार। आमदार निळकंठ हळर्णकरान तांच्या पंचायतीक जाय तितलो सपोर्ट करिना म्हूण कोलवाळच्या पंचाचो आरोप। बेकायदेशीर घरां, बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डां असल्यो सगळ्यो गजाली खंय निळकंठ पयलीं आमदार मंत्री आसतना सुरू जाल्ल्यो। जो आमदार आहा ताचो तो खंय ना खंय आमकां आमचेर एक दबाव हाडूंक सोदता आनी खंय ना खंय हे इलिगली म्हणजे आमच्या तकलेर थापोवंक सोदता आनी जे आमी आयज करता तेजी काडूंक सोदता न्हू ही सगळी दामपाक ताचो प्रयत्न चल्लो आहा की जे स्क्रॅप भट्टे आयज टोटल जे चल्लेले आहा इलिगलिटी हे तेज्याच काळांतले सगळे आनी सगळे स्क्रॅप भट्ट्यांनी इलिगलिटी चल्लेले म्हणून आमी खंय ना खंय तडीक लावपाचो प्रयत्न चालू आहा। कोलवाळच्या लोकांक त्रास न करता कोलवाळ पंचायती कडेन आपूण एक सहमत जावन कोलवाळच्या पंचायतीक प्रॉपर एक गरज पडली जाल्यार मार्गदर्शन करून तेणी कोलवाळ पंचायतीच्या लोकांक एक सपोर्ट करचो आनी तेणी ती आठवण न विसरता ज्यांच्या हेजेर तो व्हडलो जाल्लो आसा लोकांच्या हेजेर त्या लोकांची रीण फिटोवपाक म्हणून तेणी कॉपरेट करून त्या बरोबर तेंच्या बरोबर रावचें
आनी सपोर्ट करचो आनी तेजो जो एटिट्यूड रिवेंज घेवपाचो आहा तेणें खंय तरी बंद करचो अशी म्हाजी तेजी तुमच्या माध्यमांतसून मागणी आसा. आमी नेट इलेक्ट जाल्लेले आहा आनी त्या कारणान आमी काय पयलीं डिसिजन घेवंक पावना आनी आमचे 3 मिटिंगे जाल्या उपरांत आमी आज एक घेवपाचें म्हणून निर्णय घेतलो. गेल्या फावटी एसेंब्लीक निलकंठ हळर्णकर जो थिवीचो आमदार आहा तो व्हडल्या हितून शोभे मारतालो की इल्लीगल बंगले बांदले 10 बंगले आहा. हांव म्हणटा तेंच्यांनी इल्लीगल बंगले बांदले तेन्ना इल्लीगल बंगले बांदपाक परमिशन कोणी दिलें? 2007 तुजीच पंचायत आसली, गेल्या फावटी तुजीच पंचायत आसली, तेन्ना रोड जाल्लो तेन्ना परमिशन कोणी दिलें? तुज्याच सरपंचान आनी दिलें. आमी दिवंक ना. इल्लीगल म्हणटा ते इल्लीगल खातीर इल्लीगल हाडपी कोण? तूंच हाडपी. जशें स्क्रॅप कोणी हाडले तूंच हाडले तेन्ना तूंच सरपंच आसलो. आमी 2006-07 मेरेन आमी झगडटाले ते स्क्रॅप काड तेन्नाय तूं कांय घेवंक ना. कित्याक खंय तरी तुका कितें तरी मेळटा ते स्क्रॅपवाल्यां कडसून म्हणून तुजें आतां ते पंचायत आमची जाल्ल्या कारणान तुका तेजे स्क्रॅपवाल्यांचे तुजें आतां उगड जातलो आनी तुका कांय मेळचें ना म्हणून तूं हे आयज निर्णय घेता आमकां खंय तरी जामपाक, आमकां खंय तरी प्रेशरायज करपाक म्हणून अशें दिसता तुका. पूण आमी तशें तुजे हेतून फसपाचें ना. आमी निळकंठ हळर्णकाराक विचारले तो पंचायतीच्या आरोपाचेर कांयच उलोवंक तयार ना. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते. घेवया एक ब्रेक.